जिव्या उंड्या स्वादिक सप्ता तुझे आराधन करता आवानी मुझे सगळे घराणे तुझे आराधन करता जिव्या उंड्या स्वादिक सप्ता तुझे आराधन करता सगळे घराणे तुझे आराधन करता आवानी मोचे सगळे घराणे तुझे आराधन करता जिव्या बोंड्या स्वादिक शब्द जिव्या बोंड्या स्वादिक शब्द तुझे आराधन करता आवानी मोचे सगळे घराणे आराधन करता हालेलुया आराधन हालेलुया आराधन हालेलुया आराधन हालेलुया आराधन हालेलुया मातेवस वाचेला ते 2 वळी 11 थंय भितर सरून ताणी बाळकाक ताचे आवय मरये सांगाता देखलो आनी सरपडोन ताका नमस्कार केलो म्हज्या बाबा आनी भयणी ह्या घडये आमी नमान करया आमच्या जेजूक आमी नमान करया आमच्या सर्वंदाराक आमी नमान करया आमच्या जीवदाराक आमी नमान करया ताची वळख आमी धरया ह्या वेळा एमौसाच्या वाटेर सोलोन फाटी वेतिल्या त्या शिसांक जेजूची वळख मेळोवंक ना ताणें उतर बिबरून सांगतना ताका वळख मेळोवंक ना पूण जेन्ना ताणें उंडो मोडलो त्या वेळा ताची वळख ताणें धरली आनी तांचे दोळे उक्ते झाले आमचे दोळे उक्ते करून सुमयाक पळय ह्या वेळा जेजू ह्या घडये हांगासर कोडीन आनी रक्तान तो मनीस आनी ताचें देवपण हांगासर नीज जावन हाजीर आसा ह्या घडये
हालेलुया आराधना हालेलुया आराधना हालेलुया आराधना हालेलुया आमच्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. जेजूचे उतार ह्या घडये वाचत असताना खंयचे उतार तुमच्या जिवितांत देवंक जाय, खंयचे उतार आयच्या दिसा तुमच्या काळजांत जिरोवंक जाय ते विंचून काडा. कित्याक हर एक उतार जेजूचे जीव आनी जिवीत तो पाती येताय जाल्यार आयच्या दिसा त्या उतरा वरवीं तुज्या जिवितांत बदलावण जावची आसा. देवाचें उतर ऐकूया. मार्कास एवांजेल अध्याय 10 वळी 40 आनी 57. लाजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण ऐकत आस. दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान भर्तिमेवान बोब मारली. सबारनी ताका तोंड दांपण बेस्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून तो आनिकय व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेवा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणलो. धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. इतल्या ताणें आपलो शेलो काण उडयलो आनी सट्टकन उठोन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. तो जेजू फाटल्यानच गेलो. पळय म्हाजे भाव भयणी, बार्तिमेव कुड्डो आसलो, दिश्ट नातली, पूण ताका कळीत आसलें ताच्या काळजांत, हांगासर म्हज्या मुखल्यान वेसो आसा तो जेजू, म्हज्या मुखार आसा तो जेजू. देखून तो बोब मारता, दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. तो म्हजी काकुळट करूंक आयला म्हण तो सतमानलो, पातयेलो आनी ताणें मागलें, म्हाका दिश्ट दी स्वामिया. आनी दिश्ट दिल्या उपरांत तो कितें केलें ताणें? तो ताच्या फाटल्यानच गेलो. तो ताच्या फाटल्यानच गेलो. पण हें उतर भोव गरजेचें म्हाका आनी तुका मोगाचे भाव भयणी. तो ताच्या फाटल्यानच गेलो. तुका दिश्ट मेळ्ळ्या उपरांत तूं कोणा फाटल्यान वेताय? तुका दिश्ट मेळ्ळ्या उपरांत तूं खंयसर वेताय? तुका काम मेळ्ळ्या उपरांत तूं खंयसर वेताय? तुका भलायकी पाटी मेळ्ळ्या उपरांत तूं कोणा फाटल्यान वेताय? तुका ग्रेस्तकाय बरी मेळ्ळ्या उपरांत तूं खंयसर वेताय? तुज्या पांयांचेर तूं उबो रावल्या उपरांत तूं खंयसर वेताय? कोणा फाटल्यान वेताय? एका कुड्ड्याक कळीत आसलें, म्हाका दिश्ट मेळ्ळी जाल्यार I have to follow him because I have received sight because of him. ताचे वरवीं देखून आज जेजून तुका आपडला जाल्यार, जेजून तुका बरो केला जाल्यार, जेजून तुका भलायकी दिला जाल्यार, जेजून तुका आयच्या दिसा सवस्थकाय समाधान तुज्या जिवितांत दिलां जाल्यार, it is your duty to follow him. Every miracle says
You have to believe in Jesus. You have to believe in Jesus. You have to seek Jesus. हर एकल्यान लानानी वडानी आवईन बापईन पुतान दुवेन हर एकल्याने जेजूक सोदूंक जाय. You have to personally seek Jesus. जेरेमिया प्रवादी अध्याय 29:13 म्हणटा, तुम्ही म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. तुमच्या सगळ्या काळजान तुम्ही म्हाका सोदतना हांव तुमचे सगळें आसलेलो, तुमकां मेळटलो आनी तुमची दशा बदलयतलो. आय विल चेंज युअर डिरेक्शन. आय विल चेंज युअर डिरेक्शन. हांव तुमची दशा बदलयतलो जर तूं फॉलो करताय जाल्यार. इफ यू फॉलो मी. तर आमी सगळीं ह्या घडये जेजूक आमची जाप दिवन सांगया, मोगाळ जेजू, तूं म्हाका एकलोच मोगासो. तूं म्हाका एकलोच ह्या संवसारांत म्हज्या जिणेंत सर्व वस्तू प्रास, म्हज्या भलायके प्रास, म्हज्या कामा प्रास, म्हज्या सर्व टॅलंट्स कितें आसात ताजे प्रास, म्हजी व्हडवीकाय कितें आसा, पदवी कितें आसा, जें कितें म्हजें म्हणलें ह्या संवसारांत सगळें आसा तें ताच्या प्रास चड तूं सर्व मोगासो. मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू, मोगासो तूं म्हाका जिणेंत म्हज्या सर्व वस्तूंक प्रास. मोगासो तूं म्हाका काळजांत म्हज्या पयलो जागो सदांच दिता तुका. देव तूं म्हजो, राय तूं म्हजो, नमान करता तुका. हें गीत गायतना मोगान ओवर त्या मोगान जेजूक आमी ही जाप दिवंक जाय. मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू, मोगासो तूं म्हाका सर्व वस्तू प्रास जिणेंत म्हज्या. मोगासो तूं म्हाका. सगळीं आमी गावया. जांकां कळीत आसा देखीन म्हणा, उतरां सुलभ आसात आमच्या सांगाता तुमी गावयेत. व्हडल्यान गावया. आमचे हात जेजू मुखार दवरया, उत्सव करया. मोगासो तूं म्हाका जिणेंत म्हज्या सर्व वस्तू प्रास. मोगासो तूं म्हाका जेजू. बर्तन गावया. मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू, मोगासो तूं म्हाका जिणेंत म्हज्या सर्व वस्तू प्रास. सगळीं गायन करा. परतून एक बडी मोगाळ जेजू. मोगासो तूं म्हाका जिणेंत म्हज्या सर्व वस्तू प्रास. मोगासो तूं म्हाका काळजांत म्हज्या पयलो जागो. सदांच दिता तुका. देव तूं म्हजो, राय तूं म्हजो, नमन करता तुका. परतून गावया. काळजांत म्हज्या पयलो जागो सदांच दिता तुका. देव तूं म्हजो, राय तूं म्हजो, पोदून एवटी गावया. काळजांत म्हज्या पयलो जागो सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या अदीक मोगाच्या पुताची, आमच्या स्वामी आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या प्रेम
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. सर्गींच्या बापा, ह्या दिसाचे अक्रेक हांव पावलां. उपकारी काळजान तुजे मुखार रावतां. आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितां. मेळिल्लो सर्व संतोश, जाल्ले अनुभोग, भेटल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दितां. बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर, नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ल्या खातीर, बरे करचे संदर्भ सुकयल्ल्या खातीर, तुज्या हजीरपणांत रावंक सुकल्ल्या खातीर, तुज्या काकुळतेन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर. सर्व म्हजी फाल्यांची खंत, भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरतां. म्हाका भावोंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडतां. हे राती तुज्या आंजा मुखांतर म्हाका पारोत कर. पवित्र आत्म्या म्हज्या मोतीचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड. उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय. गूण कर दिसानांतले घाय. न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर. ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो. आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांतर घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी. म्हज्या कुटुंबाची, इश्टांची, सर्व पिडेस्तांची, एकसुऱ्यांची, दुखेस्तांची आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकुळट कर. आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर. जर नवी सकाळ पळोवचें भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान, नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फावो कर. तुज्या हाती म्हजो आत्मो समर्पिता. म्हज्या सोम्या म्हजी काकुळट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. O sacramento soli, o sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving